2021 आम्ही चार्ज घेतल्यानंतर ही DPCची मिटींग घेवप हे आम्ही पयलींच ठरयल्लें. पुणून ते करता आसतना आमी DPCची मिटींग आनी जावं DPCचो प्लॅन जो फक्त आमी जिल्हा पंचायत एकटे करपाक शकना, तर आमकां जिल्हा पंचायतींतल्यान किंवा म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां तो येवचो पडटा. आनी आमी सगळ्यांक सादारण 12/10/2022 नंतर आमी सगळ्यांक म्हणजे परत तांकां लेटर धाडले की तुमी तुमचे प्लॅन धाडा म्हणून. पूण तांचो प्लॅन आमचे पर्यंत कांय पंचायतींनी धाडूंक ना. अजून पर्यंत 36 पंचायती आनी 8 म्युनिसिपालिटी तांचे कडल्यान प्लॅन आयिल्ले ना. सावथ गोवा म्हटलें की 7 तालुका, 8 म्युनिसिपालिटी आनी 89 पंचायती येता. 89 पंचायतींतले 36 पंचायतींनी आमकां अजून प्लॅन धाडिल्लो ना. 8 म्युनिसिपालिटी कडल्यान आमकां प्लॅन आयिल्लो ना. ताका लागून जर तांचो जर आतां आमी ठरयलें की तांकां आमी लास्ट 3 तारखेक 3 नोव्हेंबराक परत एकदां लेटर धाडलें की तुमचे आमकां जर कितें प्लॅन आसा तो आमकां तुमी धाडून दिवचो. आनी तो दिता आसतना आमी तांकां लास्ट तारीख दिली की 31 डिसेंबर पर्यंत तुमचे सगळे प्लॅन आमचे पर्यंत पावचे आनी ताजे नंतर आमी तो प्लॅन फायनल करतले अशें म्हणून सांगिल्लें. पूण आजून पर्यंत तांचे तशे प्लॅन पाविल्ले ना. जे प्लॅन आमचे कडेन पावला ताजो आमी ड्राफ्ट तयार केल्लो आसा आनी तो ड्राफ्ट आमी आज सगळ्यांच्या मुखार दवरपाक केल्लो. पूण आज ही मिटींग कोरम न जाल्ल्या कारणान पोस्टपोन केल्ली आसा. परत दुसरें आमी आतां परत एकदां मिटींग घेतली आनी ताजे नंतर 31 तारीख पर्यंत जे कितें आमचे कडेन पावतले 31/12 पर्यंत तेच घेवन आमी आमचो फायनल ड्राफ्ट आमी तयार करतले आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी अप्रुवलाक धाडटली. सादारण 147 crores म्हणजे जिल्हा पंचायत आनी पंचायत दोनांचे मेळून आमकां 147 crores आमकां अमावंट आयिल्ली आसा सगळ्या कामाची. 2387 कितें तरी कामां आसा आनी आमची 344 अशी कितें कामां आसा जिल्ल्याची. अशी मेळून आमी सगळो 147 crores आमी सगळीं कामां हितून आसा घातिल्लीं आसा ड्राफ्ट.